साखळेतले अशीर रस्ते रुंदीकरण जावप भोव महत्वाचें आसा। देखून जमीन धन्यांनी रस्त्या खातीर सुवात दिवची तशेंच गोंयच्या उदरगती खातीर हातभार लावचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें। बेरेस्तारा मुखेलमंत्री हाणें साखळेतल्या रस्त्याचें रुंदीकरण करपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो। कामाचे फाउंडेशन स्टोनच घालता। विविध रस्ते आसतले, फुटपाथ आसतले, फुटसाल ग्राउंड आसतलो, ब्युटिफिकेशन ऑफ वेरियस प्लेसीस आसतल्यो, अश्यो एकंदर सगळीं कामां आज करपाक येता। 8 म्हयन्याच्या कार्यकाळाच्या उपरांत साखळेंतलीं कामां जी स्पिडीन जावपाक लागल्या। आमचे नवे कावन्सील निवडून आयल्या उपरांत आपआपल्या वार्डांतलीं सगळीं कामां तांच्यांनी एक्सपडायट केल्या। सगळ्या कावन्सिलरांच्या खातीर नेटान ताळयो मार। सगळ्यात पयलीं परत एकदा समेस्त साखळेकारांचे हांव आभार व्यक्त करता की तुमी म्हज्या लिडरशिपीच्या सकयल भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कावन्सिलर साखळेंत निवडून दिले आनी ही विकासाची कामां आमकां फुडें व्हरपाक एक गती मेळ्ळी। फुडल्या 4 वर्साच्या कार्यकाळांत अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात हांव डिटेलान वतना आमी आतां कितें कितें कामां घेतल्या तितून, कारण ताजे बोर्ड लायल्या आनी पर्टिक्युलरली वार्ड वायज प्रत्येकाचो वार्ड वायज काम आसा। बट फुडल्या 4 वर्साच्या कार्यकाळांत आमकां वेगवेगळीं कामां ही घेवपाची आसा आनी सगळीं कामां घेता जे आमी सदांच म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी दुसरें ह्युमन डेव्हलपमेंट। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्या बाबतींत कोणाची तरी पायवाट आसतली, रस्तो आसतलो, गटर आसतलो, ज्याची आमकां नितांत गरज आसा तें घेवप। दुसरें इट इज एन ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे मनशाच्या विकासा खातीर स्किलींग, रिस्किलींग आनी अपस्किलींग हें काम करप। जे आमच्या साखळेंत आसतलो फॉर एग्जाम्पल हो हॉल आमी अर्बन एरियेंत पडटा, अर्बन एरियेंत वेरियस सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात, तांकां ट्रेनींग कशी दिवप हाज्या खातीर आमचे डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हे डिपार्टमेंट काम करता आनी तातूंतल्यान युवकांक आसतले, महिलांक आसतले तांकां बऱ्या पद्दतीन ट्रेन दिवन तांकां ट्रेनींग कशें करप हें ह्युमन डेव्हलपमेंटाचें काम आमच्या सरकाराच्या वतीन सातत्यान करता। म्हणून पयलें की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या कामाच्या बाबतींत कोणी आपली इल्ली जागा वयता म्हणून ते आडोवचें न्ही, पटापट एनओसी दिवच्यो। फाटल्या 2 वर्सां जालीं चेअरपर्सनाक सांगता म्हणल्यार अजुनूय बी 6 एनओसी मेळोंक ना। लालान दिली मरे, दिवंक ना जाल्यार दी, एकट्याची उरल्या दिली। तर आमकां ब्युटिफिकेशन ऑफ द रोड, होंडा जंक्शन टू हॉस्पिटल जंक्शन, एक आमी सगळे रस्ते म्हणटात तालिगांवचो रस्तो बरो आहा, पणजेचो रस्तो बरो आहा, ब्युटिफाय आसा, वायडन आसा, दोशी सायडींतल्यान खूब बरो दिसता।